नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुम्ही सगळे येवकार. हांव सुशांत गोगान सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमचे मुखार घेता त्यो सद्याक गोंयांतल्यो गाजतात त्यो खबरो. आनी सद्याक जर गोंयांत खंयची जर गजाल गाजता ती म्हणजे सावड्ड्या जे आमचे इन्वेस्ट लोकांक बँकेंतल्यान तांचे पयशे जे काडून घेतल्यात तांकां फटयल्यात. ही 1 कोटी 1.5 कोटीचे सुमार पाविल्ली घोटाळो आसा. आनी हातूंत भितर गौरांग एक लक्षात येता की सगळे जे सिनियर सिटीजन आहात तांकां नॅट बँकिंगाचो हे संवय ना किंवा तांकां त्रास जातात असल्या मनशाक हेरून हे सगळे तांकां नागयिल्ले आसात. सो हे जर पळयलें जाल्यार एक वटच्यान आमचे केंद्र सरकार म्हणटा की पेपरलेस हातूंत वचपाक जाता आनी दुसरे वटच्यान ह्यो अश्यो केसीस आतां मुखार येवपाक लागल्या की ह्या जाणटेल्यांक जांकां नॅट बँकिंग कळना तांची परिस्थिती कितें हो आतां एक मोठो प्रश्न निर्माण जाला. ना हातूंत भितर कशें जालां ताणें सारकी एडवांटेज घेतली जे तन्वी वस्त आनी तो मॅनेजर आनी एडवांटेज घेतली. मे बी डेटा ताका त्या मॅनेजरा कडल्यान मेळ्ळा की बाबा हो मनीस हाज्या एकावंटाक कितले पयशे आसात, दुसरो कोण आनीक बायल हाज्या एकावंटाक अमके पयशे आसात. सो तूं हांकां हें कर आनी तांकां कितें तरी कर आनी नॅट बँकिंगाक लागून तूं एप्लाय करपाक लाय. सो त्या प्रमाणे ताणें तशें ते जाणटेल्यांक सारकें सोदून आनी मेन म्हणजे मॅनेजरान म्हाका दिसता त्या तन्वी कडेन तांकां धाडले हे लोकांक. अशें पुलिसाचे आतां पासून आसा आनी तशेंच जावपाक जाय तें मॅनेजरान धाडले. आनी ताजे नंतर ते तन्वीन ताका सारकें म्हणजे तुका कशें करया हें कर सिम कार्ड घे जावं आनी कितें घे आनी ती सगळी जी सिम कार्ड बी आशिल्ली ती आपल्या कडेन दवरपाक जाय. नाजाल्यार ताजी काल राती म्हणजे काल SP हांगा मडगांवां प्रेस कॉन्फरन्स जाली ताच्या फाटल्यान आनी एक केस कुडचड्याचेर रजिस्टर जाल्या. ती म्हणजे कॉस्तांसियो फेर्नांडीस म्हणटा तो सांग्यार रावपी 79 years old हो आनीक ताका पॅरालिटीक एटॅक आयिल्लो आसा. आनी हो मनीस लंडनाक काम करतालो आनी ताणें आपले जवळपास 15 लाख सुमार हे सेंट्रल बँकेच्या काकोडे हातूंत भितर दवरिल्ले. सो ताणें जी कंप्लेन दिल्या ती जर पयली तो म्हणटा की आपूण एक दीस आपल्याक पयशे काडपाक गेल्लो तेन्ना आपल्याक हेल्प करपाक म्हणून आपूण जाणटो आनी हें जायना म्हूण हेल्प करपाक म्हणून तन्वी आपल्या म्हऱ्याक आयले आनी तन्वीन आपल्याक पयलीं ते 20,000 रुपया काडून दिले. ताचे कडल्यान आपल्याक एक चेक घेतलो काडपा खातीर आनी ते चेक काडटा आसतना म्हणटा आनीक 4 चेक ब्लँक चेक जे ताजे सायन ना ते तन्वीन आपल्याक कळनासतना काडून घेतले. दुसरें की तो म्हणटा की ताणें एक 14 लाखाची ताच्या एकावंटाक जवळपास 15-15.5 लाख सुमार आसात. हे कळटकीर तन्वी ताजे घरा कडेन वचून तूं इतले तुगे पयशे अशे बेश्टे सेविंगाक कित्याक दवरता, तूं FD कित्याक करना, ताका तुका चड इंट्रस्ट मेळटलो अशें सांगून ताका जवळपास ताजे 14 लाख हातूंत ट्रान्सफर करता म्हणून FDक ट्रान्सफर करता म्हणून ताणें काडून घेतले. आनी दिता आसतना ताका एक वेगळीच सर्टिफिकेट जे हातान बरयलें म्हणजे कोणाचें पयलीं जे कोणाचें सर्टिफिकेट आशिल्लें ताचें नांव खोडून ताजेर डुप्लिकेट पेपर करून दिलो. ना डुप्लिकेट न्ही, पयलींचोच जे आनी एकल्याची हे आशिल्ली ताजे तागेलें नांव खोडलें कोणाच्या नांवाचें ते पयशे बियशे सगळे खोडले आनी हातांनी आपले बरोवन ताका हें केलें. ताज्या फाटल्यान तो म्हणटा की आनीक अशेंच तरेन आपले एकावंटांतले 1.5 लाख सुमार तन्वीन हातूंतल्यान थ्रू नॅट बँकिंग आपल्या एकावंटाक भितर हें केलें. सो हे जर पळयलें जाल्यार एक हें की हे सामकें बरेंच हातूंत भितर म्हणजे सामकें थरोली इन्वेस्टिगेशन केल्या शिवाय हातूंतलो मेन बँकिंग जेन्ना जातलें न्ही तेन्ना ताणें पयलीं म्हणजे कोण एकावंट होल्डर आसा ताणें एप्लाय करपाक जाय. दुसरें म्हणजे ताजो नंबर घालपाक जाय. सो हांगा सगळे घुसपागोंदळ स्टार्ट जाता. सो हातूंत एक तर कितें जालें आसतलें तन्वीन ताका एक न्यू सिम दिला आसतलें. ना मेळटा त्या इन्फॉर्मेशनाक दीस इज नॉट म्हणजे पुलिसा कडल्यान मेळूंक ना पूण बाकीच्या सोर्सीसां कडल्यान जे इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे तन्वीन खंय हे जे सगळे कोण आसात तांकां सांगलें खंय तुमी नवी सीम घेयात कारण तुमगे पंदेले हे ताजेर चलना म्हणून अशें कितें सांगून ती सीम कार्ड घालून ती सीम कार्ड आपल्या कडेन ताजो हे आपल्या कडेन दवरला. OTP जो म्हणजे पयशे काडटा आसतना OTP येता किंवा वेव्हार करता OTP तो डायरेक्ट त्या मनशाक येनाशिल्लो. त्या मनशाक सीम कार्ड सीम कार्ड आसा तन्वी कडेन ते सीम कार्ड ताजे नांवार आसतलें म्हणजे कोण विक्टीम आसा ताजे नांवार आसतलें. सो ते ताणी यूज करून हे सगळे अशे टॅक्नीक यूज करून ताणें ते पयशे ताजे काडून घेतले आसतले आनी ते डायरेक्ट आपल्या एकावंटाक ट्रान्सफर केले. सो ताका लागून म्हणटा की आतां हो प्रकार म्हणल्यार असले प्रकार हाजे पयलीं केन्नाय जावं नाशिल्ले
आतां पयलेचदा अशें करून जाणट्या लोकांक नागोवपाचो एक हो वेगळोच प्रकार एक फुडें आयला. सो हाजे मुखार लोक जाणट्यांनी बँकींग करप काय ना हाजे खातीर सेंट्रल बँकेन पयलीं त्या मॅनेजराक टील इन्क्वायरी काबार जाता तो पर्यंत सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो. ताका तुवें बँकेन पयलीं एक्शन घेवपाक जाय. ती अजून पर्यंत जालें ना. एक म्हणल्यार आनी एक हें आसा की हो जो कोणाक पयर अरेस्ट केला तो जेन्ना हे आशिल्लो कितें तो आमचो मॅनेजर आशिल्लो चडांत चड केसी तो आसतना ताजे पयलींच्या हातूंतल्यान जाल्या. सो त्याय मॅनेजराक तेव्हा खरें म्हणजे ह्या मॅनेजराक धरपाचो काय त्या मॅनेजराक तो पयलीं प्रश्न आसा. ना, ह्या मॅनेजराक धरलो तो बरो आसा आनी त्या मॅनेजराकूय ताजे पयलीं जो मॅनेजर आशिल्लो ताकाय धरपाक जाय. कारण ह्या मॅनेजराक जर लक्षांत येवपाक जाय आशिल्ल्यो केसी आनी तांणी ह्यो पुलिसां कडेन रिपोर्ट करपाक जाय आशिल्ल्यो, हो आजो फॉल्ट जालो. ताजे पयलींच्या मॅनेजराक हाडपाक जाय आनी दोनूय मॅनेजराक मेन म्हणजे बँकेन टील डेट इन्क्वायरी काबार जाता म्हळ्यार सस्पेन्शनार दवरपाचें. कारण आनी खंय ते घोटाळे करचे न्ही, जावं बाकीचे भानगडी ते पेपर मिसप्लेस करचे न्ही, जावं बाकीचे कितें आसा तांचे प्रूफ ताजे हें आसा प्रूफ आसा ते ना करचे न्ही. हाका लागून तांकां पयलीं काडपाक जाय. आनी कितें जावपाक की असले जे सिनियर सिटीजन आसात तांकां कितें तरी प्रोटेक्शन दिवपा सारको एक वेगळोच कितें तरी लॉ किंवा कितें तरी येवपाक जाय दिसता पळोवपाक जाय. जाल्यार अशें कोण जे हो जो मनीस आहा ताणें आपले लंडनाक सामकें काम करून आपले घामाचे म्हणटा अशे पयशे हाडून बँकेक दवरिल्ले जाणटेपणाक आपल्याक. आनी ताजे मेन म्हणटा ताका पेल्ली चलपाक जायना. आनी एक बायल आसा तिकाय बी ती कॅन्सर पेशंट ती गेली जवळपास 22 लाख आयुश्वराची जोड ती गेली आसा. सो अशें ताणी हें केल्लें आसा एकंदरीत पयलें. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार आतां परत काल आमी म्हणटाले तशें की हाजेर खातीर एक वेगळो कितें तरी अशें फुडें जावचें न्ही ह्या खातीर एक कसलें तरी सोल्युशन थ्रू बँकींग हातूंतल्यान येवपाक पडलें. मेन म्हणजे बँकींग हातूंतल्यान येवपाक पडलें हें सोल्युशन. आनीक बँकेन पयलीं एक्शन स्टार्ट करपाक जाय आशिल्ली, ती अजून पर्यंत केली ना. ती बँकेन आतां फुडें तरी करची अशी आमची एक मागणी आसा. आनी हेच चालू आसतना आज आनी एक प्रकरण जे 2 दीस पयलीं आमी चर्चेक हाडिल्लेच हातूंत की जे बाला म्हणटा ते कपल राव बालाराव आनी ताजी शांतीराव हे कपल तांणी मडगांवां एक ऑफीस घालून लोकांक अमेरिकेक नोकरी दिता अशें करून भुलोवन तांचे कडल्यान अश्योच कोट्यांनी रुपया हे केले आनी सद्याक ते पळून गेल्ले आसात. आनीक हे तांगेलो जर सगळो जर एमावंट जर पळयलो तांणी लोकां कडल्यान लुटिल्लो पळयलो तोय असो 10 कोटी सुमारा आसपास आसपाक शकता असो हे आसा. जेन्ना ही कंप्लेन करपाक जेन्ना रेसन आल्मेदा आयलो ग्रीन गोवा फावंडेशनाचो ताजे बरोबर 5-6 जाण भुरगे आयले आनी हे भुरग्यांक खंय 1 वर्स फाटीं तांणी सांगलें की तुमकां आमी भायर धाडटात माल्टा USA अशें करून वेगवेगळे जॉब दितात. आनी आतां कितें जालें US जॉब मेळटा म्हणजे कोणी ना म्हणनात कित्याक झपकन US विजा मेळपाक त्रास जाल्ले आसा आनी US विजा मेळ्ळो जाल्यार तुजे थंय तूं सेटल जाता. सो हे हाका लागून तांणी ते पयशे भरले, कोणी 3 लाख भरले, कोणी 4 लाख भरले, कितें अशें भरल्यात. सद्याक पयल्या दिसाक थंय आयिल्ली 5 जाण. आज जी एक केस रजिस्टर जाल्ली आसा ती ताजे कडल्यान घेतल्या खंय 8.5 लाख सुमार. अरबाज हय तो मायंडा कुर्तरीचो ताणें कंप्लेन रजिस्टर केली आसा आनी ताजे कडल्यान ते घेतल्यात. जालें म्हणजे ते जेन्ना जॉब मेळना एक 5-6 म्हयने जातकीर ते कंटिन्युअस तांकां फॉलोअप करताले आनी तांणी सगळे फेक पेपर रजिस्टर केले. रेसन आल्मेदा प्रमाणे म्हणण्या प्रमाणे कितें जेन्ना अशें कोणी ऑफीस स्टार्ट करता तेन्ना ताजे कडेन सेंट्रल मिनिस्ट्रीची एक परमिशन आसपाक जाय. हें परमिशन हांचे कडेन कांय नाशिल्लें. ताणें एक असो आरोप केला की आमची एजन्सीज करता कितें अशें कोणीय येता हांगा ऑफीस स्टार्ट करता आनी ताका तो ऑपरेट करता तो पर्यंत कोणाकूच कांय खबर उरना काय म्हूण. सो परत तेच हांव म्हणटा की अश्यो वेगवेगळे हे करून डिफरंट केसी इतल्यो की थंय ताणें तो नेट बँकिंगाचो फायदो घेतलो. हांगा लोकांक खरें म्हळ्यार अशें जेन्ना हें जाता तेन्ना जे कोण ऑथॉरिटीज आसता ताणे वचून चॅक करपाक जाय आशिल्ली. हरशीं व्हेरिफिकेशनाक तुमी वताच. आतां कोणी पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन CID वता बाकीचे वतात. तुमकां एक खबर तरी आसपाची. 1 वर्स जालें आनी मेन गजाल म्हणजे तो खंय आतां ते दोनूय कपल आसा ते आंध्रा साकून हांगा येयल्ले. आतां ते हांगच्यान ना जाल्ले आसा. तांणी ऑफीस बंद केल्लें आसा. हे लोक कंप्लेन करपाक येनाशिल्ले. तांणी आज दिता फाल्यां दिता तांकां तुजो आयलो विजा फाल्यां परत वतलो अशें करून तांकां दवरलें आनी लास्टाक पयशे रिटर्न तांणी सांगलें की आमचे पयशे दियात म्हण जेन्ना फाटीं लागपाक लागले तांच्या ऑफिसांत येवपाक लागले तेन्ना तांणी 2 दीस पयलीं आपली म्हणजे जें ऑफीस आशिल्लें तें बंद केलें आनी ती हांगच्यान ना जाल्लीं आसात. सो अशें करून तो म्हणटे प्रमाणे हांगा एक 50 जाणां तरी ताणें टोपी घाल्ली आसा. कळ्ळें तुका? एक व्हॅल्यू आसा तो 1 कोटी वयर वतलो म्हणटा तो.
तसो रेसन अल्मेदा सांगता पूण सद्याक जे 5 भुरगे आयले तातले एकट्याली केस रजिस्टर्ड जाल्ली आसा आनी त्या एकट्याक 8.5 लाखाची टोपी पडिल्ली आसा. सो अशें जर पळयल्यात जाल्यार पयलीं आमचे जॉब स्कॅम जाले, हाजे फाटल्यान ते आमचे कुडचड्याचे सद्याक चालू आसा. आतां हे आनीक आतां भायर धाडून हें करतात, ताजे मदीं एक सर्टिफिकेटाचे फेक सर्टिफिकेट अशें हें भायर धाडून करपाचें कितें आतांचें न्ही, खूब तेंपा साकून चालूच आसा, खूब तेंप जाला. आनी फाटल्या दिसांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका दिसता केस आयिल्ली नावेलीची 2 जाणांनी, तांकांय बी अशेंच 3-6 लाखाक सुमार विजाचे हें करता पोलंड आनी मागीर हंगेरी काय खंय तरी विजा करता म्हण अशें दिल्ले. ती तशें आसात. खूब जाण अशें करून पयलीं साकून हें चालूच आसा, पूण हाजेर एक कंट्रोल येवपाक कोण भायर धाडटा एजन्सी रजिस्टर करून मागीर तांकां ऑफिस घालपाक दिवचें. सो हाचेर परत आमी आतां ही चर्चा हांगा थांबयता आसतना ताका जाती प्रशासनान आतां प्रोएक्टीव वांटो घेवपाक जाय, फुडें येवपाक जाय असले भानगडी बंद जावपा खातीर. कारण जेन्ना कोणीय आपूण ऑफीस सुरू करता म्हणटा ताका परमिशन घेवचें पडटा. जेन्ना ते परमिशन घेता तेन्ना कितें हें करता, ताजे पेपर्स सारके आसा कितें, हें सगळें आतां पळोवपाची जबाबदारी प्रशासनाची आसा. अशेंच प्रशासन ती करना. तुका आनी एक याद करता, कांय वर्सां फाटीं हांगाच पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यान लॉयला स्कुला कडेन कामाक्षी म्हणून एक आशिल्लें आनी ताणें ऑलमोस्ट बँक टायप थंय स्टार्ट केल्ली. म्हणजे जे भायल्यान जालें ताजे मेरेन मनी ट्रान्सफराक पयलीं आशिल्लें, मागीर तो इंट्रस्ट चड दिता म्हणून लोक ताजे मेरेन इन्वेस्ट करपाक लागले आनी अशे कितलेशे 100 लोकांक म्हाका दिसता ताच्या मागीर शेकड्यांनी लोकांक थंय टोपी पडिल्ली आनी ती जवळपास 50 कोटीचे वयर. ताणें ऑलमोस्ट पॅरलल बँक थंय स्टार्ट केल्ली जाका परमिशन नाशिल्लें कोणाचेंच. हें आसतना सुद्दां आतां लोकांनी मातशी जागरूक जावपाक जाय, लोकांनी शिकपाक जाय आनी अशें मेळट थंय इन्वेस्ट करपाचें सोडून दिवपाक जाय. सो ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एक म्हणजे लोकांनी जे आतां आपल्या घामाचे पयशे वचचे न्ही हाजे खातीर सुरक्षेचे उपाय घेवपाकच जाय. खंयचेच कोण चड व्याज दिता म्हणून दोळे धांपून ताजेर विश्वास दवरून आपले पयशे तांचे कडेन इन्वेस्ट करप हें आतां बंद जावपाक जाय. जो कोण पूण तशें म्हणल्यार ही आतां जे फ्रॉड जाल्या ते नॅशनलायज बँकेक जाले. ना दिस इज अ डिफरंट. आतां जे सावथन वेवस्थान केला ते डिफरंट आसा. तरी आसतना मेन आतां जबाबदारी म्हणजे प्रशासनाची आसा. बरोबर. असले प्रकार कशे बंद जातले हाजेर चिंतपाक जाय. आनीक तर तशें जालें जाल्यारच ही प्रकरणां कमी जावपाक शकतात. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. प्रशासनान आपलो रोल जो कितें आसा तो करचो इतलें मागतात. आनीक ही चर्चा हांगा आमी थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.